गोयात लोकसभेचे दोनूच सीट तातूंत सध्या वेंचणूक जाता ती भाजप आणि काँग्रेसी मदीं. हे फावट दोनूय पक्षांक चॅलेंज करपी आरजीपी पक्षूय आसा. पयलीं मोगो आनी यूजीचे उमेदवार लोकसभेचेर निवडून येताले. ह्या वेंचणुकेक दरेका मतदारसंघांनी 8 अशे वट्ट 16 उमेदवार गोंयच्यान रिंगणात उतरल्यात. लोकसभा वेंचणुकेक 2024 उत्तरेच्यान 8 जाल्यार दक्षिणेंतल्यानूय 8 उमेदवार. भाजप, काँग्रेस, आरजीपी बरोबर बहुजन समाज पार्टी, अखिल भारतीय परिवार आणि 3 अपक्ष उत्तरेंतल्यान उबे रावल्यात. भाजपा, काँग्रेस, आरजीपी बरोबर बहुजन समाज पार्टी, करप्शन अबॉल्युशन पार्टी आणि 3 अपक्ष असे 8 उमेदवार दक्षिणेंतल्यान उबे रावल्यात. उत्तर आणि दक्षिण गोंयचे मेळून वट्ट 16 उमेदवार वेंचणुकेक उबे रावल्यात. आता पळया आता मेरेन सगळ्या वेंचणुकींनी सगळ्यात चड आणि सगळ्यात कमी कितले उमेदवार राविल्ले ते. गोंयचे 1963तल्या पहिल्या लोकसभा वेंचणुकेत उत्तरेच्यान 4 आणि दक्षिणेंतल्यान 5 जाण राविल्ले. मागीर फुडल्या वेंचणुकेंनी आंकडो इल्लो इल्लो वाडत गेलो. 1984तल्या वेंचणुकेत उत्तरेंतल्यान 12 जाल्यार दक्षिणेंतल्यान 9 वट्ट 21 उमेदवार राविल्ले. 1989तल्या वेंचणुकेत उत्तरेंतल्यान 13 जाण जाल्यार दक्षिणेंतल्यान 12 वट्ट 25 उमेदवार. सगळ्यांत चड 1991त उत्तरेंतल्यान 15 दक्षिणेंतल्यान 18 वट्ट 33 उमेदवार. 1996त उत्तरेंत 9 दक्षिणेंत 21 वट्ट 30 उमेदवार राविल्ले. 1998 उपरांत हो आंकडो 6 ते 11 असो सेटल जाला. वट्ट उमेदवार 12 ते 18 मदीं आसताले. अंदूच्या वेंचणुकेत दोनूय मतदारसंघांनी दरेक 8 असे वट्ट 16 उमेदवार वेंचणुकेत देवल्यात. 1999 उपरांत गोंयच्यो लोकसभा वेंचणुको 2 कॉर्नर फायटूच जातात. प्रोडंटा खातीर लौकीक शिलकार.